25 एप्रिल वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट केल्लो जालो. ऑन दॅट ओकेजन आमी ही आयज आमचे चेअरपर्सन म्युन्सिपालिटी गिरीश बोरकर सर आनी वॉर्ड कावन्सिलर्स ऑल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफिसीस तांकां अवेरनेस टॉक दवरलेलो ऑन वेक्टर बोर्न डिजीज, म्हणजे प्रिव्हेन्शन प्रिकॉशन कशें करप आनी तेंचो अवेरनेस. आतां मान्सून इज अप्रोचींग, सो प्री मान्सून ड्रायव्ह, सो इन केस कलेक्शन टायर्स फ्लावर पॉट्स हे सगळें कितें आसा जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाचो सपोर्टूय जाय जातलो आमकां ते क्लीन करपा खातीर, सो दॅट मलेरिया आनी डेंग्यू हें स्प्रेड जावचें ना. सो सगळ्या डिपार्टमेंटाचो हेल्थ हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमकां म्युन्सिपालिटीचो हेल्प जाय बिकॉज ऑफ द लेबरर, कित्याक आमकां सगळ्या एरियाक वॉर्ड वायज क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक जाय, सो तेंचो हेल्थ सपोर्ट जाय. कॅमिकल्स हे कितें आसा आमी तो सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करतलेच, टॅमिफोर्स हे कॅमिकल यूज करून. ते आमचे हेल्थ वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स, सर्वेलन्स वर्कर्स एवरी डे त्या एरियेक वचून वॉर्ड वायज आमी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करता. आनी इन केस पॉझिटिव्ह जे केसीस आयले मलेरिया डेंग्यू कितें आलेले जाल्यार आमी फॉगिंग आमचे ते कॅमिकल यूज करून फॉगिंग आमचे तर्फे आमी करतले. आयज मिटींग म्हणजे हेल्थ ऑफिसर आहले, हेल्थ डॉक्टर आहले आनी सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहात तांकां सगळ्यांक आपयलेले विथ ऑल द कावन्सिलर्स. 25 तारखेक जो मलेरिया डे म्हणून सेलिब्रेट केलो त्याच्या खातीर अवेरनेस म्हणून आसलेलो बाबा ते फुडें कितें करपाचें, बाबा मलेरिया ह्यो आनी डेंग्यू केसीस हे जावपाक जायना म्हणून ही आयज मिटींग मागयलेली. आनी खुबशे प्रश्न कावन्सिलरांनी केले आनी बाकीच्यांनी केले. तितून कोण येयले बाबा ही मलेरिया आनी डेंग्यू जावपाचें कारण कितें. हें जाता केन्ना जेन्ना उदीक क्लीन वॉटर जेन्ना ते उरता एक 7-8 दिसाचेर आनी तेन्ना ते खंय तरी डेंग्यू आनी मलेरिया हे सुरवात जाता. म्हणून लोकांनी कितें करपाचें, जे डॉक्टरान सांगलां जशें टायर जावं नाल्यार बॉटल जावं कट्ट्यो जावं हे मेन आसा, जे लोकांनी आपणाच्या भोंवतणेन कितें आसा ते क्लीन दवरपाचें. हेचे मेळ आमी खंय तरी प्रोटेक्शन करून खंय तरी आमी हे मलेरिया आमी धांवूंक शकता. आनी हे जातात ह्या कारणां खातीरूच. म्हणजे थोड्या गोश्टी आसा म्हणजे थोडे बांय आसात ज्यो यूजूच जायना, कितलींच वर्सां जालीं घाण पडलेली आसा भितर. ते हांवें डॉक्टरांक सांगलां बाबा तेचो कितें तरी विलावाट लावची, ते तर यूज जायना जाल्यार. म्हणून हांवें थोडे हें सांगलें. पूण तेंच्यांनी फाल्यां काय परवा तेंची डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आसा आनी ते तेचेर डिस्कशन करतले. म्हणून ओवरऑल सगळी मिटींग बरी जालेली. बिल्डर्सांक आपयल्ले पूण कोणी बिल्डर्स येवंक ना. पूण हांवें डॉक्टरांक सांगलां तेंच्या सायटीर वचून तुमी पळया बाबा थंयसर कितें आसा, वॉटर जात उरता जाल्यार तांकां खंय तरी तुमी नोटीस बिटीस काडा, नाजाल्यार आमकांय कन्फर्म करा. म्हणल्यार आतां प्रॉब्लम म्हणल्यार असो कसो हो कावन्सील हें जें आसा हें आतां 1 म्हयनो बरें आहा. मागीर एक डिफिकल्ट जातलें बाबा कावन्सिलीन नासतलें. पूण खंय तरी तुमकां मातसो जेन्ना एक्स कावन्सिलर कोणी आसूं तो फोन करता जाल्यार तुमी मातशें खंय तरी ताका हें करून ते खंय तरी हें करपाक पडटा. तांकां जास्त एक्सपिरियन्स आसा बाबा खंय प्रॉब्लम जाता तो. चड इतलें सांगना, आमी सगळे जाण एकामेका हेल्प करीत जाल्यार खंय तरी आमी हे डिजीसीक धाडूंक शकता.